नवीन भुरग्यांनी जे ग्रॅज्युएशन्स करता ह्याय भुरग्यांनी आतां कोंकणी आमी जशें म्हणटा की बरोवपाक टायप करपाक वाचपाक हेची प्रॅक्टीस करची, जेची गरज आज लॉंग रन आनी ज्या पद्दतीचें काम आमच्या राज्य भाशा संचालनालय करपाक लागला. आमी सेंटर ऑफ एक्सिलन्स हें ओपन करपाचें आसा आनी सेंटर ऑफ एक्सिलन्साच्या बरोबरूच आमी केंद्र सरकाराचो रिसर्च सेल म्हणजे सगळे डॉक्युमेंट कोंकणींतल्यान बरोवपाचे आनी कोंकणींतल्यान टायप करून किंवा ताचें डॉक्युमेंटेशन करपाचो हो प्रयोग सुरवात केला. इवन जो राज्यभाशा आनी राज्यसभा आनी लोकसभा हांगासर सुद्दां कोंकणीचो ट्रान्सलेटर लागता. म्हणून म्हाका दिसता नवीन भुरग्यांनी ही कोंकणी कार्यशाळा शिकची. स्टाफ सिलेक्शनातूय बी आतां कोंकणी कंपल्सरी जाल्ली आसा. कोंकणीचो पेपरूच आसता आनी कोंकणी पेपरान जाका चड मार्क पडटा ताका फाटले जर पळयत जाल्यार हांवें पळयलें की जो एक्चुअल म्हणजे बाकीच्या सब्जेक्टान कमी मार्क पडून कोंकणीन जर 10 पैकी 9 पडला जाल्यारूय तो वयर गेला. म्हणजे लोकांक आतां कोंकणीचें म्हत्व आनी राज्यभाशा कोंकणीचें म्हत्व हें कळपाक लागतलें, जेणे करून आमकां चडांत चड गोंयकार हो आमचो फुडें वयतलो आनी तो भाशे खातीर खंयसर कोणाचो विशय हो अडचो न्ही. म्हणजे भाशे म्हणूनच तर म्हाका आमच्या राज्यभाशा संचालनालयान सुरू केल्ली ही आयची कार्यशाळा ही सुरवात आसा. सांखळे आनी परिसरांतले आसलेले आमचे LDC UDC म्हणजे इन फ्युचर आमकां टायपरायटरूय बी किंवा कॉम्प्युटर हो कोंकणींतल्यान लागतलो. सो दॅट इट इज नॉट अ गुगल ट्रान्सलेटेड कोंकणी. परत एकदा सांगता, इट इज अ देवनागरी कोंकणी. गुगल ट्रान्सलेटेड कोंकणी जर करूंक वचत जाल्यार ताचो अर्थाचो अनर्थ जातलो. म्हणून आमकां तो देवनागरींतल्यान टायपींग केल्ली कोंकणी ही सगळ्या जाणांक शिकची पडटली. शिकात आनी ताका मदत आमचे राज्य भाशा संचालनालय करतलें.